Page 12. A24, page 12, Sotta Tukka. Sonkoshchani Sotta Tukka, Uskya Koti Sotta Tukka, Kushaponan Sotta Tukka, Sogli Kore Sotta Tukka, Disafanton Udetana Kalzantlehe Urka Sota Aicha Disa Jesor Buzo Dukadonia Tembe Joita Sonkoshchani Sotta Tukka, Uskya Koti Sotta Tukka, Kushalponan Sotta Tukka, Sogli Kore Sotta Tukka. देव बरो दिसतून तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज थोडीं इंतेसां आसात ती मनांत दवरया. पयले सुवातेर ग्रेसी आनी कायतान तांच्या आत्म्या पासत, दिनवासनी आनी बरी सावथ भलायकी टोनी पेरेराक आनी दिनवासनी बागेवन फ्रांसीस शेवराक कित्याक ताणें बरी सावथ भलायकी दिल्ल्या आसा. पास्कल मिरांडाक बरी सावथ भलायकी आनी बरे भाशेन तांकां सगळ्यां दिवच्या दिनवासनी सेनिली आनी रॉनी फर्नांडीस, बरी सावथ भलायकी मेलिसान पास्कोवाल, मागीर बेनिटो आनी तेरेजा मेंडीस हांचे पासत. आयज 26 वर्सां बोत्तात आमच्या भावाक आंतोनी ऑलिंदाक कोयलो. ती देवाचे आशिर्वाद मागतात आनी तांचे पासत माग म्हूण सांगलां. आयज आमी 9 दीस जुजेवाजाचो भाग्यवंत जुजेवाजाचो नोयनाचो दीस आसा. हो विशय दवरलेलो आसा. माय मारयेच्या पावलांनी चलून प्रामाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसून तुमी म्हजे गोंयबाय जायात. Following in the footsteps of Mother Mary, in the midst of persecution for righteousness' sake, be my witness. हो विशय आतां आमी घेवन ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पोताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाचे बोगसणे मागया आनी एकामेकाचे सगळीं जाणां काळजांत रावन म्हणया. हांव पातकी सोरपोवेदात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकली बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपोदितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. काकलूत सरा बापा, आमच्या पातकां पासत गायिल्ल्या तुज्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाची उपरुमीत दिरवी तूं आमचेर ओतताय. शेवट पर्यंत आमचो मोग केल्ल्या ताचे भोव उदार काळजाची आमचे जिणेंत खरी भोक्ती करूंक आनी मोगान ताका सोर पातकांचें फारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. हेब्रेवांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आपल्या विसोवांत आमी भितर सोरतल्या म्हूण जी देवान भासावणी केल्या ती आजून तोखता. देखून आमचे मोदल्या कोणाकूच देवान ह्या विसोवांत भितर सोरूंक उशीर पावलोलो म्हूण दोरिना जावंक चोत्राय दवरुया. खरेंच तांचे भाशेन आमी तेच देवाचें शुभ वर्तमान आयकलां. तांणी देवाचें शुभ वर्तमान आयकलें, पूण तें तांकां कित्याकूच उपकारूंक ना, कित्याक तें आयकलें तेन्ना भावार्थान तें घेवंक ना. आतां आमकां भावार्थ आसा देखून आमी देवाचे विसोवांत भितर सरतल्या, कित्याक ताणें अशें म्हणलां, म्हज्या रागान हांवें सोपूत घेतलो, म्हजें समाधान भोगूंक ती कदींच पावची नात. संवसार रचला ते मेरेन देवाचो वावर सोंपलो, कित्याक 7व्या दिसाची खबर करून एके सुवातेर अशें म्हणलोलें आसा, 7व्या दिसा आपलो वावर सोंपोवन देवान विसव घेतलो. तोरूय आसतना अशें सांगलां, ती म्हज्या विसोवांत भितर सोरची नात. तर आमी त्या विसोवांत भितर सोरूंक भारी वावरुया आनी तो आमकां चुकोना जावंक ती देवाचेर कोलपोली ते भाशेन आमी कोलपोचें न्हय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब देवान आमचे खातीर केलां तें कदीच विसरचें न्हय म्हणुया. देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्यां, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी फुडले पिळगेक कळीत करूंक जाय. म्हणजे सर्वेस्पराच्या थोरपण, ताची पदवी, ताणें केल्लीं अजापांची कर्तुत्वां. जबाब देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. फुडले पिळगेन जल्मा येवचें आसलीं त्या भुरग्यांनी हें सगलें ओळखून घेवचें. हांणी तशेंच आपल्या भुरग्यांक सांगचें, देवान केलां तें कदीच विसरो नासतना आनी ताच्यो आज्ञा सदांकाल पाळून दर एके फुडले पिळगेन देवाचेर आपलो विस्वास दवरचे खातीर एके पिळगेन दुसरे पिळगेक अशें शिकोवचें. जबाब देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. ती आपल्या पुर्वजां सारकी मोस्ती आनी दारूण काळजाची, मोनान ओथीर आनी देवाक अविस्वासी जायना जावंक एके पिळगेन दुसरे पिळगेक अशें शिकोवचें. जबाब देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. उद्गार. गीत घेवया B10 श्लोक 7. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy
दुखाची कशी पालटाती ती सुपाकी Soy salves poro, 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 soy salves poro. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान काफरनामांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकवटलो की दारा भायर पर्यंत ताका जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना चोग जाण आर जालोल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोर्शी घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्यावेलो नळे काडून ताणें पाटोस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या अंतुरनार सोयत देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजीं पातकां बोगसुलीं. तेन्ना थंय बसून आसुल्ल्या कांय धर्मशास्त्रांनी आपल्या मनांत चिंतलें, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा कोत्ता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां बोगसूंक जातात? ते तांचे भितर चिंतात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच ओळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली. तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरकाराक सांगूंक तुजीं पातकां बोगसुलीं वो उठ, तुजें आंतरून घे आनी चल, आंतलें खंयचें अदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें आंतरून घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपल्या आंतरून घेवन सगल्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगळो लोकोचाप जालो आनी देवाक परखोंडूंक म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखूंक ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. देवाच्या पुताक ही पदवी आसा ह्या संवसारांत, कसली? पातकां बोगसूंची. ही व्हडली मिलाक. आमकां दुयेंसां कुडीक जातात पळय, ती म्हणना हितून पेरीग. मनाक जातात ती आनिकूय पेरीग, कित्याक ताका सोंपेपणी इलाज ना. आनी चिंतनाक लागून भावना उत्पन्न जातात, ती आमकां तेच भाशेन दोत्तात. ही म्हणना हितून खोलायेन आमचे भितर कितें चलता तें तसलीं दुयेंसां. पूण ताचे कीन आनिकूय खोल दुयेंसां आसा, ती आत्म्याच्या पावंड्याचेर. थंयसर आमी पातक कोत्ता. थंयसर आमच्यो येवजणी कितें आसात पळय त्यो आमी जाणो जावंक जाय. ही आमची येवजण देवासून उपजवता वो आपल्यापणांतल्यान उपजवता. थंयसर आमी हें निरीक्षण करूंक म्हणजे सोदून काडूंक जाणो जावंक आमकां ती कला देवान दिलेली आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू ह्या पासत ह्या संवसारांत आयलो आमकां हांगसर आत्म्यांत आमकां पेकोवणी दिवच्याक आनी थंयसर मागीर आमच्या मनाच्या पावंड्यार आनी कुडीच्या पावंड्यार आमकां पेकोवणी हाडच्याक. दोतोर आमकां फकत भायल्यानूच म्हणून हितून मदत करतात, पूण भितरल्यान करूंक जायना. फकत जेजून आमकां ती कृपा दिवन ताचे उद्देशी ताचे बरोबर आमी दुसऱ्यांकूय म्हणून हितून ह्या पातकांत ती सुटका दिवंक शकता. पूण आमी न्हय, तोच दिता ती.
आनी हाका लागून तो खूब जाणांक आपयता, सगळ्या जाणांक आपयता त्या ते वतीन. आयज आमी भाग्यवंत जुजेबाजाचेर नियाळ करतना ताका कशें म्हणून तें आपोवणें आयलें. देवान ताका आपयलो आनी ताणें आपलें सगळेंच जिवीत सायबीण मांयक भेटयलें. जेजूचो पाटलाव करतालो तो, पूण सायबीण मांयचो तो एक नोकर कसो जिवंक लागलो तिच्या आसऱ्या खाल. तिणें जशे भाशेन जेजूक तेंको दिलो ताच्या वावरांत, तेच भाशेन तोय जेजूक तेंको दितालो, पूण सायबीण मांयच्या आसऱ्या खाल. हें ताच्या जिवितान आमकां दिसून येता. ताणें कानारा आसतना, म्हणजे मंगळूर आसतना त्या भागांत त्या लोकांक पातकांतली भायर काडच्याक खूब प्रयत्न केले. तांकां ताणें सांगलें हें कोत्तात तें तुमी सारकें न्हय म्हणून. ताणें कितें केलें जाणां, सगळे जाण एकठांय जाले आनी हाका एक दीस दवरलो, बरोच मार दिलो, मरो सोर, पूण मरोंक ना तो, उठलो. आनी ताणें ताका सगळ्या जाणांक बोक्षिली. हातूनच तो जेजू सारको जालो. कित्याक बोक्षिली? कित्याक पातकान आसून ताणें असलें ताचेर केल्लें. जशे भाशेन जेजूकूय आमी सगळ्यांनी केलेलें आसा आनी आजून पर्यंत कोत्ता हांव. आमकां तें समजोना, कित्याक जेजू आमचे भितर जियेता आनी हें आमी पातक कोत्ता पळय तें ताचेर आमी मागीर सगळें घालता आनी ताका सोंसचें पडटा. कित्याक ताका नाका आमी पातकान जियेलेलीं, कित्याक पातक एकदम आमकां इफेन्नान वता. तर ताका लागून ताणें तांकां बोक्षिलीं जेजू सोबें. आनी बोक्षिल्या उपरांत तांची मनां हळू हळू उजवाडोन आयलीं, कित्याक तांकां तें पयलें समजोंक ना. पूण हें सगळें घडटा तें आमकां लागून न्हय, देवाक लागून घडटा. आमच्याय मदें तशेंच घडटा. पातकान आमी सट करून पडटा आनी पातकांतली भायर सरोंक आमकां भोव कठीण जाता. आमी जाणो हें अणभवलेलें आसा आमी, पूण तेन्ना आमी जेजूचो आदार घेवंक जाय. कित्याक जेजूक हीं पातकां बोगसूंक जाता आनी बोगसून तो आमकां कुडीची मागीर पेकोवणी दिता. आयज आमी पळयलां कशे भशेन घडलां पळय तें. पूण खूब फावटी लोक हीं ताचीं उतरां आयकना. पयले वाचपान तें आमकां सांगलां. आनी कित्याक लागून आयकना? कित्याक तांची चिंतना, भावना आनीक खंयचो थिरायिल्लें आसा, खंयचो थिरायिल्लें आसा आपल्यापणाचेर. आनी एक फावटी आपल्यापणान जियेलीं की ना, तातूंतली भायर सरोंक आमकां भोव कठीण जाता. आमी जाणो कशे भशेन तातूंतली भायरूच सरोंक जायना. ताका लागून आमकां सांतिनास म्हणटा आमी देवा कडेन भीक मागूंक जाय. ही कृपा सायबा आमकां दी म्हणून. आमचे वस्तूंकी जायना तें, ताचे कृपेन तें घडटा. पूण आमी खालती जावंक जाय. आनी जितली आमी खालती जाता आनी आमची सगळें जिवीत ताचें स्वाधीन करता, तेन्नाच की ही ताची पेकोवणी आमकां मेळटली. पूण ताच्यान सट करून आमकां दिवंक जाता पळय, तांचो भावार्थ पळोवन, भावार्थ आसा जाल्यार हें सगळें घडटलें. आयज आमी म्हणना हितूं ह्या नोयनाच्या दिसांनी पाद्री पासत, मोटवाश्यां पासत आनी आपोवण्या पासतूय हो दीस धरलेलो आसा. तर आमी जाणो आयज काल हो केंसांव सोंपी न्हय. आमचे बरोबर फादर लिन्से आसा, तो एकलोच भुरगो, ताका आनी भाव भयण ना. तेच भाशेन जॉन, ताका आनी कोण ना. हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत जेजूक भेटयलेलें आसा. म्हणटच आयज काल पाद्री माद्री जावंक भोव कठीण, पूण देव ही कृपा दिता. ताका लागून आमी सदांच पाद्री पासत मागोंक जाय. सोंपें न्हय तें जिवीत. जेजू सोबें ताणें ओदीक आपलें जिवीत एकवटून चारूंक आमी तांचे पासत मागया. पूण पळयात, 60 वर्सां पाद जुजेबाज जियेलो. मागीर तो हांगसर भारतांत न्हय, पूण श्रीलंकेन ताणें आपलें जिवीत सारलें. कांय नको आसलेलो, भास नको आसलो, कांय नको आसलो, पूण देवान ताका कृपा दिली. तो श्रीलंका वचून सिंगालीज भास शिकलो आनी ताणें एक ग्रंथ तयार केलो, उतरावळ, म्हणजे डिक्शनरी. हिंची उतरां वापरूंक जाय. कित्याक लागून केलें ताणें? दुसरे मिस्युनार म्हजे फाटल्यान येतले, तांकां तांची भास सोंपेपणी समजावच्याक ताणें तें केलें. तितलेंच न्हय, तो
जे पळय पद्दती वापरतालो थंयसर त्यो सगल्यो देवान ताका सुचयल्यो. तो वेगवेगळ्या बेसांत तांचे शीं वावुरतालो, कित्याक ते ताच्या फाटल्यान आसलेले. तो नाचसो जातालो, ह्या बेसांत तो येतालो आनी मागीर ते ताका वखोन आसलेले. ते भाशेन तो क्रिस्तांवांक मदत करतालो. एक ताची पद्दत. त्या भायर ताणें खूब आपल्या जिवितांतल्यान एक नमुनो तो जालो. ते भाशेन ताणें आपलें जिवीत जेजूच्या वावरांत सारलें आनी जेजून ताचें सगळें भरपूर केलेलें आसा, खूब मिलाग्री. तर आमी म्हज्या भयणीन भावनो मागया ताच्या इंतेसावन की आमकांय देवान सगळें बरेंपण फावो करचें. आमचें घरदार आसा तें चलोवच्याक पर्यंत आमकां कितली कठिनाय आसतात, कितलें अवघड आसता. सोंपें तरी पूण कितलें अवघड. आनी आमी जाणो देवाचेरूच आमच्यान पातयोंक जाता. आमची चिंतनां भावना आसा तितली आमी जेजूचेर दरीत रावया आनी तो तातूंतली आमकां सुटका दितलो, शांती दितलो. आनी जें आमी कितें म्हणूंक जाय करूंक जाय तें ताचें सगळें केलें म्हणटच आमकां मागीर बरेंपण फावो जातलें. हिंच्याय संदर्भांत आमकां प्रत्येकाक देवान आपयिल्लें आसा आपलें जिवीत जिवन दुसऱ्यांक पातकांतली सुटका दिवंक. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें आमचे लागीं जायना. आमी हात जोडया, दोळे बंद करया, प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचें सगळें येता ताका हाजीर जावया. आनी सुस्कार भायर सोडटना आमचे भितर बरीं चिंतनां आनी वायट आहा तितली जेजू सगळें दवरून वायट आहा ती काडून उडय, बरीं आहा ती अदीक बरीं करून दी म्हणून ह्या बोरवाशान आमी ताचे बरोबर असो वेळ सारया. आनी चड करून रातचो 5 मिनट न्हिदच्या आदीं आनी 5 मिनट उठ्ठाना तर सारीत जाल्यार ताचे कृपेन आमकां दिसभर ताचो वावर फुडें व्हरूंक जातलो आनी तो आमकां शांतीन बरतलो आनी आमचें जिवीत परिपूर्ण करतलो. जेजूक आमी सगळें भेटयल्लें आसा. तुमची खाजगी मागणी तेसा आसत ती आतां मनांत धरून हें मागणें आमी संवसारा पासत करया. सोरपुदेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाड्यान आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C19, page 36, Gine Vante, Gine Kina. Suka fula, koshta kante, yetzam gele Gine Vante. Atam bapa, bitung duka, undia wani sorya vangra. Yenche yami somor pita, deto manun gemun magta. Malgora chama sarokta, misluntung ke toya pona. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदितात देवा बापाक मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे असुकतायक लागून आमी परतून परतून तुका अकमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुतीन आमच्या अपराधांचें बोगसणें आमकां दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर काल्यान सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोणवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितोल्या संस्काराची पवित्र सुबेक फुटली जोर सोडवणेचे झोरींत संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजान सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगात ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार पोला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका अजय अजय सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका अजय उंसर्गी तुका अजय अजय. बापा खरोच तूं पवित. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पती बागयोन झुजे बागयोन दौरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवलें ते सगळें भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सुरपोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणें ताका एकवटोन सुकली आमची त्या सामोनान धरून म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर राजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय आनी घरा राजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल.
आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलुतखोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलुतखोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुबाकी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळें वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कडसणूक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. Mogal Jesu yo tu yo, page 64 D31. Mogal Jesu yo tu yo, bava boining me tung yo. Mogal Jesu yo tu yo, bava boining me tung yo. Kalzanamcha ravung yo, shivitamche bodlung yo. Mogal Jesu yo tu yo, bava boining me tung yo. Kotai tuji di tuudi, busbonamka atuji. Sontos tuzo amkani, favoditli molaiki. Kotai tuji di tuudi, busbonamka atuji. Sontos tuzo amkani, favoditli molaiki. Mogal Jesu yo tu yo, bava boining me tung yo. Mogal Jesu yo tu yo, bava boining me tung yo. Kalzanamcha ravung yo, shivitamche bodlung yo. Mogal Jesu yo tu yo, bava boining me tung yo. जेजू आमच्या काळजांत आसा तो ताका आमी येवकार दिल्लो आसा. ताका भितरल्यान एकवटोनो वेळ सारया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुरपुदिदाद देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान
तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमची जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी कोत्ता तें सगळें तुका मानो हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवें आसूं. आनी सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार. सगळीं आमची तेसां दवरून आतां आमी बागेवन फ्रांसिसा कडेन मागया. बागेवन फ्रांसिसा बेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोठूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. U35 Suzewa Zamcha Bava, page 249. Amcha Bava, Binoitang, Dujimo Sot Pavoy, Sakshi Tiung, Jisuk, Bavat, Boso, Urban Bor, Amka Zagoy, Zuzevasa, Amcha Bava, Duji